कलेचें एक अभिजात उदाहरण म्हळ्यार बार्देशांतलो पर्राचो कलाकार कृष्णानंद गणपती वेर्णेकार. ताणें एक सोबीत कलाकृती तयार केल्या. ती देवळा सारकी अनुरूप आसा. ताणें ती ह्या घरांत प्रदर्शनाक दवरल्या. व्हड अपघात जाल्या उपरांत ताची हालचाल उणी जाल्या. तो व्हीलचॅराचेर बसून उरता. कृष्णानंदाक हालचाल करपाक मेळनाशिल्ल्यान तो आपल्यो सगळ्यो कलाकृती फक्त व्हीलचॅराचेर बसून तयार करता. केन्ना केन्ना ताची धूव ताका आदार करता. नमस्कार, आम्ही असा सध्या पर्रा ह्या गावात आणि जेन्ना तुम्ही गोव्यान येता तेन्ना गोव्यान तुमकां जेन्ना तुम्ही मार्शल वयता फोंड्या सायडीक वता या ओल्ड गोवा सायडीक वता त्या थंय तुमकां एक सुंदरशी अशी बरी बरी आदली देवळां दिसण्याक येता. जशें शांतादुर्गा वयता, मंगेशी वयता, अशी बरी बरी तुमकां कार्विंग केली देवळां जुनी दिसण्याक येता. आणि ही जुनी देवळां पळोवपाक हेर वाठारांतलो ट्युरिस्ट सगळो लोक जो आसा पळय तो गोव्यान येता अशी देवळां पळोवपाक खातीर. त्याच प्रमाणे आमच्या नॉर्थ गोवा बार्देशांत तुमकां एक सुंदरशें अशें एक राहत्या घरान एक तुमकां देवूळ दिसण्याक येलेले आसा. ते देवूळ जे केल्ले आसा कृष्णानंद गणपती वेर्णेकर हांच्यांनी स्वता आपल्या राहत्या घरान हे देवूळ केल्ले आसा. जाणून घेवया सविस्तर तांचे कडसून म्हायती की हे देवूळ जे तांच्यांनी केल्ले आसा ते कशा तरेन हे देवूळ केल्ले आसा, कितें साहित्य तांच्यांनी वापरलेलें आसा हे देवूळ, आनी अशें सुंदरशें देवूळ केल्लें आसा. आनी देवळाक तांच्यांनी एक सुंदरशें नांव दिलें आसा, श्री गणेश श्री सरस्वती देवस्थान. अशें देवूळ म्हाका तर दिसना, म्हाका तरी खबर ना की अशें देवूळ आमच्या गोव्यान आसा अशें. म्हाका सांगा, आयज आमी पळयलां की म्हाका त्या स्कुला भुरग्यांनी स्कुला भुरग्यां मदें धार्मीक प्रवृत्ती वाडोवची ही एक मना आशिल्ली. आनी तेंचे लागीं व्हडे फोटो दिले आनी कितले डिजायन कार्विंग दिले म्हणून सांगता तांकां इंट्रस्ट येना. आनी तांकां देवस्थान धाकटुलें देवस्थान आसता न्ही दिसलें म्हणटा तांकां क्युरियोसिटी वाडटा आनी तेणी चड इंट्रस्ट घेवन पळयता. ती धार्मीक प्रवृत्ती स्कुला भुरग्यां मदें वाडोवची हीच म्हाजी मेन इंटेंशन आशिल्ली. आनी तेच लक्षांत दवरून हांवें हे टेंपल तयार केलें. आयज आमी पळयलें ते दोनूय मेळून अशे मुर्ती म्हणल्यार स्कुला भुरग्यांक मेन जाय म्हणटा सर विद्या. आनी विद्या घेतलो म्हण सांगल्यार बुद्धी पण जाय. आनी गणपती हे बुद्धी रिप्रेझेंट करता आनी सरस्वती विद्या हे म्हणल्यार दोनी कॉम्बिनेशन म्हणून हांवें ते देवस्थानाक हे केलें. एक नीज हे एक्सिडेंट पांय एक्सिडेंट जालो म्हाका. आनी नंतर हे नीज जे ऑपरेशन आहा म्हाका जरा फेल केलें. हांवें एक्सरसायज जमा करूं ना म्हणजे ह्या पांया मुवमेंट ना. आतां हे जे तुमी केलां देवूळ हे आतां खंयच्या देवळान वा खंयच्या एक्झिबिशनाक व्हरपाचें अशें मनान आसा? एक्चुअली म्हाज्या मनान अशें त्या स्कुलान दिवचें. पूण चली कितें म्हणटा तो मायकल खूब इंट्रस्ट घेतली आसा. ताणें पयर तुमी खंय तरी स्कूल करता ताणें तर मायकला स्कुलान दिवचें म्हाका चलय म्हणटा. पूण अजून डिसायड करना. एक्झिबिशनान दवरचें अशें तसो कांय आयडिया ना. हे तुमी अशें गोव्यान आसा अशें पयलें ही जी तुमच्या मनान तुमी हे केल्लें आसा? हे मनान आयडिया. हे असलें देवस्थान खंय ना. अशें देवस्थान गोंयांत खंय ना. आमची गोंयचे हे कितें सांग धार्मीक देवस्थान देवी आसा पळय ती ऑलमोस्ट एकच टायप आसा. हॉल गर्भकुडी नंतर हॉल नंतर भायर वरांडा अशी म्हळ्यार हे मॉडल एक्चुअली गोवन मॉडल हे. इट मे बी डिफरंट. हांवें केलें हें मॉडल हे गोंयान खंय ना. तशें गोव्यान सद्या ना. सद्याक खंय ना. अशें केन्ना मनान येयलें जशें आतां तुमी हें देवूळ केल्लें आसा की हो डिजायन अजून मेरेन गोव्यान ना, सो अशें देवूळ आमच्या गोव्यान अशें सेम डिजायन आसा तशें जावचें अशें गोंयान भरपूर देवस्थान आसा वेगवेगळ्या डिजायनाचे. आतां हेच मॉडल तेणी खंयच्या तरी पंचायत एरियान केलें जाल्यार तुमकां बरें दिसतलें. कितें कितें साहित्य लागलें तुमकां हें करपाक? हे काय फोम मटेरियल ते एक फोम फोम मटेरियल एक आनी फेविकॉल अरायड आनी बाकी एक्स्ट्रा ब्लेडां. कितले म्हयने लागले करपाक? तरी हे एक 6-7 महिने धरात नाही. आतां कंप्लीट जाल्लें आसा आनी काम आसा हेचें? हाजी कंप्लीट जालां ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां. अशीच माहिती आम्ही तुमकां परत दित रावतले. पळयत राहा तुम्ही. हांव साई प्रसाद कुडवे, गोंयकार न्यूज चॅनल.